सांग्यार स्कुलान एका चलयेचो विनयभंग केलो म्हूण आरोप आशिल्ल्या शिक्षकाक 6 म्हयन्यां खातीर सस्पेंड करून शिस्तभंगाची कारवाय करपाक शिक्षण खात्यान स्कुलाक मान्यताय दिल्या। प्रकरणाची मुळावी चौकशी केल्या उपरांत शिक्षण खात्यान हो निर्णय घेतलो। समिती नेमून चौकशी करून रिपोर्ट दिवचो म्हूण खात्यान स्कुलाच्या वेवस्थापनाक सांगला। शिक्षकान खंय पिकनिकेक गेल्ले कडेन एका विद्यार्थिनीचो विनयभंग केल्लो। सांग्यार एका स्कुलाच्या पिकनिकेक गेल्ले कडेन एका शिक्षकान स्कुलांतल्या एका चलयेचो विनयभंग केला म्हूण प्रकरण तापलां। शिक्षण खात्यान मुळावी चौकशी करून त्या शिक्षकाक 6 म्हयन्यां भितर निलंबीत करपाक मान्यताय दिल्या। स्कुलाक खासा समिती सकयल चौकशी करून रिपोर्ट दिवचो पडटलो। I gave a hearing today to the school managing committee, chairman and manager, and also the concerned teacher. And after getting preliminary report from my ADI, I have come to the conclusion that approval to be granted for suspension of the teacher for a period of 6 months and disciplinary proceedings to be executed by the independent committee to be appointed by the school managing committee. They have to submit the report to the school managing committee. School managing committee has to approve it and they have to place before the director of education, that is before me, for approval. शिक्षकान विनयभंग केलो म्हूण प्रदेश काँग्रेसीन निशेध केलो। कारवाय खंय फावो तशी जायना। काँग्रेस प्रकरण खंय बायला आयोगा मेरेन पावयतली। स्कुलाच्या चलयेचेर एका टिचरान मॉलेस्टेशन केला। हो विशय फ्रेश आसा सामको आनी म्हाका दिसता हातून कितें फर्म एक्शन जावपाची गरज आसा। काँग्रेस पक्षाचे वतीन पयलीं म्हणल्यार आमी हे घटनेचो निशेध करता। परिस्थिती पळयल्यार अशें दिसता की स्टेट वुमन्स कमिशन आहा तें न्हिदलां म्हणून आनी हातून एक्चुली इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय आसलें। एक्शन जें जावपाक जाय जितले तरेन जावपाक जाय तें जावना। आमी हे गजालीचो निशेध करता आसतना इतलेंच म्हणूंक सोदता की ही एक अत्यंत वायट गजाल आसा। आमकां हेजें दुख्ख आसा की गोंयान एका स्कुलाचे स्कुलान वचपी चलये कडेन अशी गजाल घडली आनी वुमन्स कमिशनाक आमी इमिजिएटली विदीन 24 hours आमचें लेटर म्हणटा काँग्रेस पक्षा कडल्यान वतलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। वाशी जुंव्यार 5 स्टार हॉटेल बांदतात म्हणून भारत मुक्ती मोर्चान बोवाळ सुरू केला। चर्चीन खंय आपली जमीन ह्या हॉटेलाक विकल्या। त्या जमनीर लोकवस्ती आसा। लोक थंय शेतां करतात। पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांत 5 स्टार हॉटेल बांदपाक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान मान्यताय दिल्या। मात मंडळाचो एकलोय वांगडी वाशी जुंव्यार आयिल्लो ना। वस्तुस्थिती पळयनासतना वाशी 5 स्टार हॉटेल घालपाक सोदतात म्हूण मोर्चान IPBचेर फोग काडलो। Presently 78 families, around 200 people. The ownership church's asa. Yeah, we are still under their ownership up to now. Church'in कितली जागा विकलो? Churchin विकला तो जागो where we planted our fields. आमची शेतां आमगे रोयल्या पळय तो जागो. That is 3,275 square meters of land. You can sense when mangroves are there, it is closely associated with eco and mangroves cannot be touched. So forget about the 5-star project. Survey number 8, which is shown on the regional plan, is shown as a hotel project. And this particular area where survey number 8 is shown is a completely filled, a total field, a paddy field where our ancestors were. And no such project will be allowed by Washi people and the people of Goa. काँग्रेस पक्षान गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचेर 10 नवे सचिव नेमल्यात। तातूंत दयानंद सोपटे, मनोहर शिरोडकार आनी जना भंडारीक समितीचेर घेतल्यात। गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन शेड्यूल कास्ट सेलाचेर दिलीप काटेक नवो अध्यक्ष नेमला। समितीचेर नेमिल्ल्या नव्या 10 सचिवांतले चडशे नवे। तांचेर खंय मोठी जबाबदारी आसतली। आमचे ऑर्गनायझेशनान कांय नवे एडिशन्स आसा। गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीची SC सेल जे आसा ताचो न्यू चेअरमॅन अपॉयंट केला आनी जो नवो चेअरमॅन अपॉयंट केला ताचें नांव श्री दिलीप कोटे। फुडले जे एडिशनल अपॉयंटमेंट जाल्या ते म्हणल्यार 10 सेक्रेटरी अपॉयंट केल्या प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे। फ्रँकी पिरीस, क्लाफासियो डायस, एडवोकेट आतानासियो मोंतेरो, मिस्टर विल्फ्रेड डिसा, मिस्टर प्रदीप नायक, मिस्टर मनोहर शिरोडकर, मिस्टर अशरफ पांडियाल, मिस्टर जनार्दन भंडारी, मिस्टर नानू गांवकार आनी मिस्टर दयानंद सोपटे। ते खुबशे जाण जे आसात जो विच आर न्यू फेसीस वील बी लिडींग key roles and playing key roles in the organization structure of Congress Party. गिवेक विराम।